ओल्ड गोवा इज अ प्लेस, इट्स अ हेरिटेज व्हॅल्यू. ह्या ओल्ड गोवा जाग्याक हेरिटेज व्हॅल्यू आसा. इट इज नॉट लायक नॉर्मल विलेज. कारण आमी म्हणटा की ओल्ड गोवाचे अस्तित्व आज आमी पळयता की पूर्ण धोक्यान आसा. कारण ओल्ड गोवा वेगळे वेगळे इश्यू आसा. थंय हेरिटेज व्हॅल्यू म्हाका दिसता हो काबार करपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसा. आमी पळयता की गेली कित्येक वर्सां जाली जो इलिगल बंगलो आसा त्याच्या खातीर लोक झगडटा. त्याच्या नंतर फाटल्या दिसांनी इको रिसॉर्ट म्हणून हाडपाचो सरकारान प्रयत्न केलो, तेका लोकांनी विरोध केलो. त्याच्या नंतर फाटल्या दिसांनी एक 20-22 कितें तरी हाऊस नंबर ज्या जाग्यार स्ट्रक्चरात ना तो इश्यू जालो. आणि त्याच्या नंतर आता येद्या मोठ्या प्रमाणांनी जमीन कन्वर्ट जाता. म्हणजे सरकाराक हेरिटेज व्हॅल्यू काबार करपाची इच्छा आसा. कारण आमी म्हणटा की तुम्ही जर पळयत बारीक की ओल्ड गोवान आमच्या खूप प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंट्स आसा. काही स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंट्स आसा, काही नॅशनल लेवल प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंट्स आसा. आणि आमकां देवान दिल्ली एक देण इट्स अ वर्ल्ड हेरिटेज सायट. सो त्या खातीर ह्या ओल्ड गोवान आज प्रॉपर प्लॅनिंग जावपाची गरज आसा. म्हणूनच खुबशी वर्सां जाली लोकांची एक मागणी आसा की थंय खंय तरी एक मास्टर प्लॅन जावचो म्हणून. आता तो जायनासतना तुम्ही सर्रासर जर जमनी कन्वर्ट करपाक लागले जाल्यार ओल्ड गोवाचें अस्तित्व उरतलें कितें. आणि खंय तरी येदी मोठी एरिया तुम्ही कन्वर्ट करता आसतना लोकल बॉडी जी पंचायत बॉडी आसा तिका कॉन्फिडन्सान घेवपाची गरज आसलेली, लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवपाची गरज आसलेली. म्हणजे हांगा हो पॉलिटिकल प्रेशरानूच कन्वर्ट जाला हें उघड जाता. आता तुम्ही तर हो वाठार पळयत जाल्यार हो दोंगर, ह्या दोंगरार मोठ्या प्रमाणात झाडां आसा, मोठ्या प्रमाणात वॉटर बॉडीज आसा, मोठ्या प्रमाणात नो डेव्हलपमेंट झोन आसा. आणि अशा प्रकारची जमीन लोकांक कॉन्फिडन्सान घेयनासतना रातोरात कन्वर्ट करप हे अत्यंत चुकीचे आसा. आणि सरकाराचे हे टोटल करप्शन आसा अशें म्हाका म्हणपाक सोदता. कारण हांव ज्या वेळार आमी ओल्ड गोवाच्या बाबतींत उलयता, कारण दीस इज व्हेरी सेन्सिटीव. कित्याक म्हणटा हांव की आज आमी पळयता की नॉर्थ सायड आसा, एरिया आसा, तर म्हाका दिसता ऑलमोस्ट मॅक्झिमम दिल्लीकारांनी गोंयच्या भायल्या लोकांनी विकत घेतलेली आसा. आता हळू हे दुसरे कडेन घुसता. आनी म्हाका एक दुबाव येता की ही खंय तरी एरिया दिल्लीकारूच घेतले काय कितें, तो एक प्रश्न आसा. कारण सरकार ज्या पद्दतीन आज 17/2 अमेंडमेंटाच्या मार्फत जी कन्वर्शनां सरकारान प्रत्येक तुम्ही जर पळयत जाल्यार प्रत्येक 2-2, 3-3 म्हयन्यांनी कन्वर्शनां. म्हणजे रिजनल प्लॅनाचो जो व्हॅल्यू आसा तो 0 करून उडयल्लो आसा. आणि आपल्याक जाय तशी कन्वर्शनां. अरे करेक्शन म्हणजे कितें? करेक्शन म्हणजे खंय तरी चुकला बारीक, कोणाची एक सपोज 10,000 स्क्वेअर मिटर जागा आसा आणि थंय सपोज आणि तातूंतली 9,000 सेटलमेंट आहा आणि 1,000 वॉर्डशेड आहा, ते आमी म्हणूं येता की करेक्शन. दीस कॅनॉट बी करेक्शन. टोटल एरिया फुल्ली कन्वर्टेड इनटू सेटलमेंट झोन कॅनॉट बी अ करेक्शन. सरकार कितें लोकांच्या दोळ्यान पानां पुसपाचो हो प्रकार